पर ह्या सुमारान हांव तुमकां शिकयतली तुमी क्रिस्ता सवे कोण ती आनी हाचो सगळो सोजमूत कितें कित्याक तुवें तें सोदूंक गेल्यार तुका बायबलीन जिन्सावार वस्तू मेवतलो आमकां क्रिस्ता सवे प्रामाणीक केला सुटका जाल्या समर्थन केल्या क्रिस्तान आमकां आशिर्वाद आसा दोर एका आत्मीक आशिर्वादान जे स्वर्गार थान येता क्रिस्ता सवे क्रिस्ता सवे क्रिस्ता सवे आनी तिवूय जावन येता एक ल्हानशी धर्मीक मंत्र जे आमी इतले धरिनात आनी केन्ना आमी ताचे बद्दल सुटपास करिना तेच पासून हांव म्हणटा सगलो वेळ लोकांक सांगतात ती गरज तूं कोण तो क्रिस्ता सवे जाणो जावंक जर तुका खरेंच कशी जावंक जाय स्वताचे धारीर आनी न्हयच लोकांच्या फसोवन वरवीं आनी ताच्या ताब्यांत येवं नाका आनी लोकांक आवडटा म्हूण तुवें जाणो जावंक जाय कितलींशीं क्रिस्तांव खरेंच नकलोत तांचे कडेन कितें आसा तें क्रिस्ता सवे तांचें हेदेरपण कितें आनी भावार्थान तांकां खरेंच कितें मेलोंक शकता तें खरेपणी आमी संवसारांतली चड खुशाल मनशां जावंक जाय तुमी कितलीं जाणां हें जानत म्हणजे जर तुमी खरेंच जानत क्रिस्ता सवे तूं कोण तें जाल्यार दर दिसा तुज्या तोंडार हांसो खेळोंकूच जाय तुवें बरीं फोल्यां उत्पन्न करूंक जाय गुणगुण तारकार करून न्हय आनी तूं बलिश्ट आनी वीर जावंक गरज तयार जावंक नव्यो वस्तू करूंक आनी तजवीज करूंक त्यो वस्तू ज्यो आदी कोणेंच करूंक ना आनी लुस्कोनाची पर्वा करिना जावंक फकत एक बरें जिवीत जिये बलिश्ट वीर जिवीत आनी तुवें जेरूल मागणेन बरीच जावंक जाय देवा चडशे बोलान वचोन ताचे लागीं त्यो वस्तू मागूंक ज्यो तुका मूर्खपण दिसता कित्याक तुज्या चिंतूंक जायना तितलें बरेंपण देव तुका करूंक येवजिता पूण एक वस्त सैतानाक बरी लागता करूंक आनी ती तुका सकल हाडूंक ताका तुका ल्हान केल्लें जाय ताका जाय आमी ल्हान अशी स्वताक दिसलेलें आनी कितें करूंक तयार आसत ना आनी खरेपणी आमकां बायबलींत साबार सुवाताचेर मेवता तर पळोवया जेरेमाया 29:6 आनी आमी हे सगळे ग्रांथ तुमचे खातीर दाखयतली तुवें तर तुज्या बायबलींत सोडून काडूंक खरेंच बरें पूण केन्नाय असले जमातीन हांव कितें म्हणूंक गेल्यार सगल्यांक रावोंक कठीण लागता तर फकत हाका पळोवया लग्न जायात आनी पुता धुवांक जल्मान हाडात तुमच्या पुतांक व्हंकलोक वेचून काडात आनी तुमच्या धुवांक न्हवरे सोडून काडात आनी तोय पुतांक आनी धुवांक जल्मान हाडूं देवाक जाय आमी वाडलेली ताका जाय आमी दोबरादान वाडलेले ताका जाय आमी वाडलेले आनी वो निमाणो वर्स पळय निमाणी ओली एक ल्हान जाय नाका आनी तुमी ल्हान जाय नाका देवाक नाका तुजी दुडवांची तांक उणी जालेली ताका नाका तुज्या चिंतपाची शक्ती उणी जालेली ताका नाका तुजी रोचपाची ताकत उणी जालेली ताका नाका तुमी खंयचेच वाटेन ल्हान जालोलो रुपान व दिसण्यान आनी हे चिंती नाका की जाणटे जातो सगळेंच ल्हान जावंक जाय म्हूण सैतानाची ही फोट आड तुवें झुजोंक जाय देखून आतां कितें पूण बदलता जाय तुजें जाणटेपण येतोच कांय वस्तू बदलतात पूण तुवें चड चतूर रावंक जाय की 7 आनी 5 वर्सां ईद जातोच तूं निर्णय घेनाय म्हूण सगळें उपकारो ना म्हूण मोइसेसान अयशीं जायसर सुरवात पासून करूंक ना आमेन कांय त्यो पाटी हांव एके अस्तोरे लागीं उलयली तें घडलें तेन्ना तिची येदाद इतली आसली म्हाका उगडास ना पूण म्हाका आसा ती 70 वर्सांची यादली आनी तिणें म्हाका म्हटलें की ती जमातीन आसली देवान तिचे कडेन उलयलो आनी तितली म्हातारी आसतना सांगलें म्हाका आफ्रिकेक एक अनाथ आश्रम उकोड आनी ती वचोन तें केलें आतां तूं जाणा चडसो लोक घुंवल येवन पडपाचो आनी फकत चिंचे तें मजान करूंक जायना पूण आमचें कालीज व्हड आसोंक जाय सैतानाक तुज्या जिवितान कांयच ल्हान करूंक दिनाका तूं तुज्या जिवितान कितें पूण आसा जें तुका दिसता ल्हान जाता म्हूण तुजी शक्ती तुजी ताकद तुजें रोचप तुजें बॉल कितेंय म्हाका जाय आयज राती तुवें तें विसरोंक आनी निर्णय घेवंक की तूं म्हूण भुरगें देवाचें राजवडगीचे हेरदेरी जेसू क्रिस्ता सांगाता जोड हेरदेरी आनी जे सगळे जे ताणें आपल्या रोगतान विकतें घेतलां ताचेर तुजो अधिकार आसा तें आपणावंक तुका शिकची गरज ना तुका एक फुकट देंगी कशी तुका दिल्या आनी दर एक पावट देंवचा तोजवीत कोत्ता तुका सांगूंक तें न्हय म्हूण हांव तुका उमेद दिता गरज तुवें म्हणूंक बरें हांव भुरगें देवाचें
आणि हो क्रिस्ता सवे आसा आणि ते एक सुवातेर तूं ना आणि तूं म्हाका ल्हानशें दिसोंक करचो ना. 1 Samuel 17 verse 26. दावीद एक ल्हान भुरगो आसलो जाची सोयरीगो देवा थंय लागशिल्ली आसली आणि देवान ताका येवजून दवरलेली राजांक. आणि फकत देवूच जाणो कितें ताची येवजण ती वेगवेगळ्या व्यक्तित्वांत ह्या रुमान आणि तुज्या स्वता रोगताच्या भुरग्यांक पासून सगळ्या पासो देवाची बरी येवजण आसा. आणि ताका जाय आमच्या जिवितान आमी महान वस्तू केलेल्यो. महान हे वेगवेगळ्या लोकांक वेगवेगळे दिसतले पूण वडील जातले तर महान वडील जा. सर फॅक्टरीचेर तूं एक मशीन चलोवपाचो आसा जाल्यार सगळ्याकीन बरो चलोवपी जा. जे कितें तूं कोत्ताय ते तुजे कडेन घडटा तितल्या बरे भाशेन कर आणि ते देवाच्या वटपणा पासत. वय दावीद एक गवली आसलो जो राजा जावचो आसलो आणि म्हाका दिसता ताच्या भितर ताका एक वटपण आसलें म्हूण. आणि म्हाका दिसता तूं भोंवतणी पळयल्यार तुज्या भितर कांय वटपण आसतलें. जर तूं बंद केल्यार चिंतपाचें जे हे सगळी तुजे बदल कितें म्हणटा न्ही सोडून देव कितें म्हणटा तें तेन्ना तुजे भितर आसलेल्या वटपणाक वळख मेवतलें. आणि म्हाका दिसता दाविडाक हे वटपण ताका राजा नेमचें बरेंच आदी थावें जाल्लें म्हूण वो तो जेरूल जाणो आसलो अशें घडटलें म्हूण तें वटपण ताका थावें जालें. आनी एकूच झूज चालू आसलें. एक व्हड राक्षस गोलायत इस्रायलाच्या लस्करा मुखार आयलो आनी भियेले आनी ते पाटी सोरो आनी ल्हान जायत आनी जिरोवन वचो आनी ते दिरीश नासले. पूण ते तशें वागतले म्हूण दाविडाक हुस्को जालो. म्हणटच ताका जाय आसलें झुजाच्या मैदानार वचोंक पळोवंक कितें घडटा तें. आनी ताणें एक प्रश्न विचारले. गोलायताक जिवासी मारता ते मनशाक कितें मेवतलें. आतां पळोवया 1 Samuel 17:26. आपले कुशीक कोण आसले तांकां दाविडान विचारले. जो कोण ह्या मनशाक मारून इस्रायलाकारांक ह्या नक्षंतांतले मुक्त कोत्ता ताका कितें मेवतलें. आतां मुक्त करप म्हणजे बोगलांत काडून उलोवंक. आनी तो खरीपणी म्हणटा तूं जाणय जिवे देवाचे फौजेक सोकला उडोवंक सोडटा तो सुनोत करूंक नासलोलो कोण मनीस जाय. राक्षसांनी तुजेर जोईत व्हरोन येजो तुवें ताचेर जोईत व्हरोंक जाय. परत ते वयर घालुया. जिवे देवाच्या फौजेक सोकला उडोवंक सोदता तो सुनोत करूंक नासलोलो कोण मनीस जायत. दावीद उलयता त्या परमनीत सांगूं येता तो उचांबल जाल्लो म्हूण. बरें फुडलो वर्स. दावीद त्या मनशा लागीं उलयतालो. तो तांच्या व्हडल्या भावान एलियाबान आयकलें आनी तो बरोच रागान भरलो. पळयलें हांगा कितें म्हणटा निड्डू काय आसा. आनी उपरांत ताणें म्हणलें तूं हांगा कित्याक आयला. आतां हें पळय आनी मेद्रा ओरण्यांत कोणाशी तुवें सोडल्यांत तूं पळयता तें. आतां आमी पळयतात तो दाविडाक ल्हान करूंक सोदता आनी ताका ल्हान आनी किरकोळ दाखोवपाक सोदता आनी तो कितें कोत्ता तें बेकार आनी फायद्याचें न्हय म्हूण आमी कित्याक ताणें चिंतूंक गरज की एका राक्षसाक ताका मारूंक जातलो म्हूण. पूण दावीद जाणो आसलो आपूण कोण तो. आपले सोयरी गोतीन देवा थंय जेजून आजून येवंक नासलो पूण देवा थंय ताची वयली सोयरीगोत आसली. हे पळयात. आतां एलियाब ताचेर आरोप घालता आनी तुजा न्हय सैतान खरो आरोप घालपी म्हूण. हांव तुज्या काळजाचें खोलतेपण जाणो. हांव जाणो तूं हांगा पळोवंक आयलाय म्हूण. आनी दाविदान विचारलें हांव आनी म्हाका आवडटा. आतां हांवें कितें केलां. दुसरे भाशेन ताका आपल्या भावाचे तसल्या मनाच्या अवस्थाची संवय आसलेली. आनी म्हज्यान तुका इतलेंच सांगूं येता जर तुका खरेंच देवा खातीर कितें करूंक जाय तुका सैतान उजार करता त्या लोकांची संवय आसल्यार आयरान पयऱ्यान सो तुजे विरोध येवंक सोदता तुजे उमेदीर वीर जावन हाडूंक आनी तुका सोत मानूंक लावंक की तुज्यान कितेंच केन्नाच करूंक जायना म्हूण केदींच. आतां थंय तुवें मुखार वाचल्यार तुमी पळयतलात की जसो एलियाबान दाविदाक उचांबल करूंक तोचवीत केली. म्हाका आवडटा जे बायबल सांगता दाविदान केलें तें आनी हांव अपेक्षा दवरता आयज रात्री आमी करूंक शिकतल्या. थंय मुलां दाविदान एलियाबान मुखायलो व्हांवलो आनी आपूण कोत्तालो तें करूंक लागलो. पळय थंय आमी करूंक जाय.
जेन्ना आमी जाणो आमकां एक काम आसा, एक सपन आसा, एक हेतू आसा, एक येवजण, म्हणजे हांव परवा करिना जर आयज तुका दिसता घोर साफ करूंक जाय म्हूण देंवचार येवन तुका ल्हान करूंक तोसबीत कोत्ता, पोले हो कचरो आयज हे तुवें तेंच करूंक जावचें ना. वचून देंवचार सांगता उलोवप करिनाका. ताका पाट कर आनी म्हूण वय घोड्याल लिपय कित्याक हांव हें करून घेतनी. क्रिस्तांव उदेशी जो म्हाका गोठाय दिता. देंवचाराक पाट कर. जेजू हे सगळो वेल कोत्ता तें आमी पळयलें ना. तो पेकयतालो आनी मेलेल्यांक जिवंत कोत्तालो आनी लोक वायट खोबरो करी तो एका ल्हान चेडवाक मोनांतले जिवंत करूंक वेतालो आनी तो वेताना तो थांबलो आनीक एक वस्तोरेक पेकूंक आनी तुमी जाणो ते दुयेंत आसली तितल्या म्हणसर ते मेले आनी आतां सगलो लोक येवन म्हणूंक लागलो तूं जाणो तुका येवची गरज ना कित्याक तें चड उशीर जालो. आनी बायबल म्हणटा जेजून ताचें आयकलें पूण बेऱ्या कानार घातलें. तूं देंवचारचें आयकत पूण गरज ना तुका म्हत्व दिवंक ताका. कितलें मूर्खपण आमी बायबलीच्या वाचल्या उपरांत की देंवचार एक फोटींग तरी ताचे कडेन उलोवंक आमी सोत मानूंक तो सांगता तें. वय म्हजी उमेद उणी जाल्या की देंवचार म्हाका सांगता म्हूण. हाका ओतूच ना. वचुया फुडारी एपिसोड 6. म्हाका जाय तुवें पळोवंक हें ल्हान करप कांय नवें न्हय म्हूण. केन्ना आमी आमचे कीन ओदीक शिकलेलो लोक आसा तो स्वताक ल्हान म्हूण चिंता. आनी तूं जाणा केन्ना आमी कांय लोकां मदें आसात जे स्वयंपानूच आमचे परस हुशार आनी ओदीक देणी आसलेले अकस्मात आमकां ल्हान जातात. आनी म्हज्यान सांगूं येता जर तूं जाणोय क्रिस्ता सवय कोण तो ल्हान जावपाची गरज ना कित्याक तूं क्रिस्ता सवय आसा आनी तुज्या सवय तुका वालोवता. आमेन. हालेलुया. फुडारी एपिसोड 6 वर्स 12 तेन्ना सर्वेस्पराचो दूत गिडियनाक दिश्टी पडलो आनी ताणें म्हणलें सर्वेस्पर तुजे सवय आसा बोलीश झुजाऱ्या. गिडियनान जबाब दिलो पूण सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाल्यार. म्हाका दिसता ताणें हो बारीक आवाज उजार केलो म्हूण. पूण सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाल्यार आतां हे सगळें आमकां कित्याक कळटा. सर्वेस्पर जर तूं हांगा आसा जाल्यार कितलो सगळो गोंडल आसा तूं कितें करिना. आनी आमचे पोर्वज व्हड अजबाची खबर सांगतात ते खंय आसात. सर्वेस्पर इजिप्तांतले आमकां भायर काडूंक ना पूण आतां सर्वेस्पर आमकां सोडून आनी दुस्माच्या हातान दिल्यात. हें आयकून सर्वेस्परान ताचे नोदरेर मारून म्हटलें गिडियन तूं बोलीश झुजाऱ्या. आनी ताणें जबाब दिलो तुका बोलीश मनीस सांपडला. आमकां हे सगळे प्रश्न आसा आमी नकळो देव कितें कोत्ता तो कांयच करिना. पूण देवान तांकां आयकूंक ना. आनी वर्स 14 म्हणटा सर्वेस्परान ताचेर नदर मारून म्हणलें आतां तुका मेल्लेल्या बोलान वच आनी मिडियनाच्या हातांतलो तूं इस्रायलाक निवारतलो. हांव तुका धाडूंक ना. तर गिडियनान जबाब दिलो म्हज्यान कशी इस्रायलची सोडवण करूं येता. सगल्या कुला मदें म्हजें कूल भोव अस्कोत आनी म्हज्या कुटुंबांत हांव निमाणो म्हूण तूं बरें जाणय. आनी हांव कुटुंबांतलो निमाणो आसा. तुका बोलतोच मनीस सांपडला. हांव तो भुरगो जो शिकपान जोड आसलो. तुका तुजे थंय उलोवंक सारको मनीस मेळोंक ना जेजू. हांवें इंग्लिशेन फावो तेच अंक काडल्यात आनी हे संत. इंग्लिशेन म्हाका डी मेवली. उलोवपान म्हाका A+ मेवपाची पूण तो वयर तांकां नासलो. पूण इंग्लिशीन म्हाका डी मेवली. मार्टीन तुवें सांगलां तूं संगीतान नापास जालो म्हूण. वय मार्टीन स्मिथ जाणें आयज आमकां मागण्यान सुरवात केली तो संगीतान इस्कोलान फेल जालो. तर आयज थोडे बियेना तसले व्यक्ती आसात. तांणी गितां गायलीं आनी इंग्लिशीन फेल जालो. देव खरेंच म्हाका दिसता बरो फकोणना करपी आसा म्हूण अजाप दिसता. म्हणजे ओ देवा त्यो कचरोय मुदार कोत्ता. सोसर भायर उडयता ते तो घेता आनी म्हणटा तूं बोलीश मनशा. हांवें तुका नेमला. हांवें तुका आपयला. म्हजी उर्बा हांवें तुज्या भितर घातल्या. हांवें तुका बुद्धी दिल्या. वच आनी कितेंय पूण महान कर. आनी देंवचार येता म्हणटा हा तूं
सर तूं जाणोय जाल्यार कसल्या गोंडोलान आसली जेन्ना देवान म्हाका आपयलें हे मिनिस्ट्रीन. म्हाका अजाप दिसता त्यो कितें करीत तें. सर तुवें एका पांया फुडें दुसरो घातलो जाल्यार आनी सोडून दिवंक तयार जायना तर फकत एका पांया फुडें दुसरो, एक पांय दुसऱ्या पांया मुखार आनी फकत म्हूण देंवचार हांव सोडपाक तयार ना. हांव सांगाता नापास जाल्यार परवा ना, इंग्लिशीन हांव नापास जाल्यार परवा ना. हांव तें सगलें सारकें म्हणना पूण म्हज्यान तें म्हणूं येता कित्याक म्हाका देवा थंय देणें आसा. कोणाकूच तुका ल्हान करूंक दिनाका. म्हजें आयकलां तुमी? तुका तशें केन्ना तरी दिसलां तुजें ल्हानपण आयलां तुका धाकतें केलां? म्हाका उगडास आसा पयलेच फावटी हांव भायर सरलेली तेन्ना. पयलेच फावटी म्हाका संदी मेळ्ळी एका सोमारच्या जमातीन उलोवंक आनी तूं जाणा हांव खूबच वेळ रावताली देखून हांव उमेदीन आसली. आनी हांव कॉलोराडो वचपाच्यो आसली आनी खरेपणी म्हाका 2 उलोवपाची आपोवणी आयली. हांवें म्हणलें वाव. म्हणजे तूं जाणा हें सुमार 28 वर्सां फाटीं जाल्लें आनी हांव उलोवपाची आसली एका त्या काळार फांकातिवंत उलोवप्या सांगाता. म्हणजे सगळींच ताका वखताली. तो एक लौकीक जालोलो उलोवपी आसलो आनी तो उलोवपी आसलो, हांव उलोवपी आसली. तर हांव म्हटलें हें बरें आसा कित्याक तो लोकांक वोडटलो न्ही आनी म्हाका फावो तें उलोवंक मेवतलें. बरें. उपरांत हांव थंय फ्लोरिडा वचपाची आसली जंय हांव एका ऑस्ट्रेलियाच्या कॉन्फरन्सान उलोवपाची आसली. ते निमाण्या वेळार कोण कॅन्सल केल्लो आनी कोण वखतालो जो कोणाक वखतालो आनी सगळींच आकांताक पडली देखून म्हाका आपंत्रण दिलें. तूं जाणोय म्हणटच हांव फकत कार्यशाळा करपी आसली न्हय मुखेली कार्यावळ. म्हणटच तुवें हाचेर मातशें मन दाद दवरूंक जाय. हांव फुडारा विशीं पळयता लोक म्हणटा तूं पिशी म्हूण आनी हांव इश्ट उणें जाता आनी वस्तोरी म्हूण आनी म्हजें सगळें इगोर्जेन म्हाका सोडून दिलें. म्हणजे हांव देंवचाराक विरोध झुजतालें. म्हणटच म्हजे ताय बायबल शिकोवन दिताली तोजवीत करी भावात दवरूंक म्हज्या किरकोळ सुरवातेक हांवें दिलाशी जायनासतना. म्हणटच हांव कॉलोराडो गेली उमेदीन भरलेली ह्या मनशा बरोबर उलोवंक. कितें घडलें आनी निमाण्या वेळार ताणें कॅन्सल करचें पडलें. पळय लोकां कळ्ळें ताणें कॅन्सल केलें म्हूण आनी म्हज्या सांगाता येता ती म्हाका आयकोंक ना. म्हणटच फकत थोडोच लोक आसलो आनी हांव एकदम निराशी जावन थंयसरली भायर सोडली. तर आतां तुज्यान माग करूं येता देंवचार दोनूय कानांनी उवेली घालता. तूं कोण म्हूण तूं सजमताय, तुका येस मेलोंक ना, आतां तूं फ्लोरिडा वयतलें आनी कोणूच तुजें कार्य शेलेक येवचो ना आनी परत तूं आपणाची पिसाय गोमतेली. कोण पूण जाणो कितें उलोयता तें? बरें तर. म्हणटच तांणी म्हाका आपयलें. फुडल्या वाल्यान सगळे उलोवपी बसलेले. हो म्हजो पयलो सयोग व्हडल्या मनशा सांगाता बसपाचो तूं जाणय. म्हणटच थंय आमी आसात. अमको दोतोर आसा, बिशप आसा, पॅस्टर वो आसा, बिशप अमको दोतोर अमको, पॅस्टर अमको आनी फेंटनचे जॉयस. म्हाका अशें दिसलें म्हजे तकले वयर एक बिजलीचे दिव्याचे अक्षरान आसलें म्हूण. जॉयस कोणूच न्हय. म्हाका कसलोच पद नासलो, कांय व्हडलें नांव नासलें. म्हणटच वेळ जालो हांवें उठपाचो न्ही तांकां जाय आसले सगल्या कार्यशाळाच्या मनशांनी फाल्यां ती कसल्या कार्यशाळा करपाचे आसात तें सांगूंक उमेद दिवंक लोकांक येवंक. आनी हांव इतली भियेली की जेन्ना हांव थंय उबी रावली आनी दोतोर आनी पास्टर आनी बिशपाक पळयलें आनी आदी हांवें ते राती सुमार 900 लोकांक देखलो. म्हणजे ते म्हाका 9 मिलियन कशें दिसलें. आनी हांव इतली भियेल्ली म्हणजे म्हाका टॉयलेटान वचोंक दिसो. म्हजें खोर्जुतलें, म्हजें कालीज बोडबोडटालें, म्हाका तान लागली आनी हांव इतलें भियेल्ली. सूर्य सत मानशी हांवें म्हजें तोंड उकडलें तांकां सांगूंक म्हजें कार्यशाळा कित्याचेर आसतें आनी फकत एक बारीक आवाज भायर सरलो. म्हजें तोंड सुकलोलें आनी म्हाका जाय आसलें म्हणजे हांव तिके ल्हान जायत वेता आनी म्हाका अशें दिसता कार्पेटा भितर लिपोन नाच जावंक आनी वचोंक आनी केदींच परत येना जावंक. तो दीस हांव केदींच विसरची ना. आनी थंयसरूच ल्हानपण किरकोळपण आनी लाचारपणा मदें हांवें निर्णय घेतलो. देवान म्हाका आपयलें हें करूंक आनी ते सुवातेर ताणें म्हाका घातलां आनी ताणें घडोशें तो कोत्तालो. वा हांवें मुखार वचोन स्वताचें पिशापण थंय दाखोल करचें आनी हें ना तर तें सोडून काडूंक जाय. तूं थंय आसाय? सो तो देव वो आनी कितें आसलो
आर्गा फुडले फाटी हांव म्हजें तोंड उखडलें की तें बरें भायर सरलें आनी हांवें सांगलें फुडल्या दिसा म्हजी कार्यशाळा कित्याचेर आसतली आनी फुडल्या सकाळी देंवचारान आख्खो सकाळ म्हजे बरोबर सारलो. म्हाका सांगूंक कोणूच येवंक नासलो पूण फोटकिरो आसा आनी म्हजे कार्यशाळांत कितलोच लोक हाजीर आसलो सगळ्याकूच भितर घेवंक पासून जालें ना. हांवें कितें म्हटलां तें तांणी आयकलें, उपाय घेतले मेजार वचोन आनी सगळेच विकते गेले. म्हाका दिसता ती मेजावेलो कुडकोय व्हरपाची जो देवान विकलोलो. आनी एक व्हड जोईत जालें आनी तुकाय जोईत मेळटलें जोरी तूं दुस्मानाक तुका खात्री दिवंक दिना तर की तूं कांयच न्हय म्हूण तूं म्हूण हांव देवाचें भुरगें आनी हांव क्रिस्ता सवें आसा आनी देवान कोर म्हटलां तें हांव कोत्तेली आनी ताणें हांव जशें आसा म्हटलां तशें जातली आनी जें तो म्हाका घे म्हणटा तें हांव घेतली. देंवचाराक प्रतिपाल करूंक तुवें शिकल्यार बरें. आमेन. चलत म्हाका जाय आयज राती तुमी हांगांतली भायर वचोंक उर्बेन. म्हाका जाय तुमी चिंतूंक सोडूंक इश्टा देंवचार खबर ना तो कोणूच म्हूण. जर देव म्हजे वाटेन आसा जाल्यार हांव कोणाक भियेतली. सुटका 3:19 पळोवया मोइसेसाक दुस्मानान ताकाय किरकोळ करूंक सोदी. ताका थावे सांगूंक जाय की दूर एका महान देवा सवय आसलेल्या दादल्यान वस्तोरीन हें भोगूंक जाय. आनी जेन्ना हांव देवा थंय आसलेल्या महान दादलो वस्तोरी म्हणटा गरज ना तुवें एका पुलपित्रार आसोंक देवा थंय महान जावंक. पाटी सोडची ना म्हणून की देवा थंय अदीक महान दादले वस्तोरे आसात ज्यो प्रवचन करिनात प्रवचन करपी आसात तांचे कीन. वय आमेन. सुटका 3 सुरू जाता वर्स 19. पुन्हा जाणो इजिप्ताचो राजा एक बलिश्ट बावल्यान ताका बोलो केल्या बगर तुमकां वचोंक दिवचो ना पूण हांव म्हजो हात उबारतलो देव म्हणटा आनी ताच्या दोळ्या मुखार सगळ्या तरेची अजापां करून इजिप्ताक खास लायतलो. त्या उपरांत तो तुमकां वचोंक दितलो. इजिप्तांतलो लोक तुमकां मानान लेखीसोर कोत्तलो. हे परी फळ जाल्यार रित्या हातांनी तुमची भायर सरची ना हें म्हाका आवडटा. प्रत्येक हेब्रांक वस्तोरी आपल्या शेजाराक आनी तांगेर रावतली दुसऱ्या वस्तोऱ्या कडल्यान भांगाराच्या रुपयान रोग मानून घेतली. पोले दाखयता वस्तोरेक समजिकायचे कितले बोल आसा ते. देवान त्यो वस्तू हाडूंक दादल्यांक धाडूंक ना ताणें वस्तोरेक धाडली. हालेलुया. मागीर तुमच्या पुता धुवाच्या आंगार घालतले आनी हें म्हाका आवडटा आनी इजिप्तकारांक तुमी लुटतले जे तुमकां फावो जातात. देवान म्हटलें हांव तुमकां गुलामपणांतले भायर काडटलो आनी इतलेंच न्हय म्हाका जाय दुस्मानाक कडचे तुमी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू काडून घेतले आनी म्हाका जाय तुमी त्यो घालूंक आनी तुजो आनंद घेवंक कित्याक तें म्हज्या भुरग्या थंय आसोंक फावो. हालेलुया. आनी मोइसेसान जबाब दिलो पूण ते म्हजेर विस्वास दवरिनात आनी म्हजें आयकूंक घेवचे नात. म्हजो तालो ती आयकोची नात पूण म्हणटेली ओ मोइसेस देव तुका दिश्टीच पडलो ना. तुजेर अदमास करूं येता देव कितलो थकलो तो तोच वीत करून कोणपून सोडून काडूंक जाका फावो तितले बोल आनी शक्ती आसतली ती अरण्यान भायर सरोंक आनी गरज पडल्यार चूक करूंक तयार जावंक फकत सोदूंक तांच्यान ती चूक कशी वाटावंक जाताली. आपूण चुकतेली हें चिंतून तुजें जिवीत विबाडी नाका. फकत भायर सर आनी सोडून काड. वय म्हाका दिसता चड म्हत्वाचें आमी जाणो जावंक आमी क्रिस्ता सवे कोण पळयती. सर तुज्या जिविताच्या खंयच्याय भागान तुका तूं किरकोल दिसत तर फकत उगडास दवर तूं भुरगें देवाचें म्हूण. फिलिपकारांक 4:13 म्हणटा बरे भशेन सांगता हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती आसा जेजून तयार आसा ताचे उद्देशीचो म्हजे भितर शक्ती उत्पन्न कोत्ता. हांव क्रिस्ता थंय आसा क्रिस्ता थंय तर खरेपणी ताचे विणे आमचे कडेन कांयच ना आनी कोणूच न्हय पूण ताचे सवय आमी अजापा करपी प्राणी जी देवान रोचल्यांत आपले मोहिमे पासत
जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.